कला अकादमी भरती रेषेत सावन फक्त 2.5 मीटर उंचीचेर चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाक लेगीत कला अकादमीच्या समस्येचेर उपाय काढूंक शकले ना, मंत्री गोविंदाचे डिमांडा वेळार उत्तर। सोनुर्ले रानात लोखंडाच्या सळ्यांनी बांधिल्ल्या अमेरिकन बायलेची सावंतवाडी पोलिसांनी केली सुटका। जीएमसीत ऍडमिट अमेरिकन एम्बसीची दखल, घोवाड अटेम्प्ट टू मर्डर केस। केरळातल्या वायनाड जिल्ह्यात लँडस्लाइड 60 जण सोपले, 100 जण अडकले म्हणून दुबाव, मरणाचो आकडो वाढू ये म्हणून अदमास। झारखंड चक्रधरपुरात आज सकाळी हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस रेल्वेचे 18 डबे रुळावयल्यान निसरून दोगांक मरण, 20 जण जखमी। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या जनहित याचिकेत याचिकादारांनी दिली स्मार्ट सिटीच्या कामाचे फोटो हायकोर्टात। सरकारान थोडो वेळ मागला, फोणकुला उटंगाराच्या पावसान पडला म्हणून सरकाराची जाप। मडगावच्या स्टार ज्वेलराक लुटपाचो प्लान शिजिल्लो बेंगळूर। राकेश म्हणटा ताची राजस्थानी गँगाक सुपारी, गोयचो प्लॅन फसलो, तिगांक धरले, दोग फरार, राकेशाचो सोद। तुया भौशीक भलायकी सेंटराचे काम नोव्हेंबर मेरेन जातले पुराय, डिसेंबर म्हणल्यार करतले भलायकी खात्याच्या स्वाधीन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उतर। म्हादय अभयारण्याक व्याघ्रक अभयारण्य म्हणून घोषित करपा संबंधित कंटेम्प्ट पिटिशनात गोय सरकारान हायकोर्टात सेटलमेंटा खातीर मुदत वाडोवन दिवची म्हणून केला अर्ज। सुनावणी 14 ऑगस्टा उपरांत। ऑगस्टा मेरेन गोयात येलो अलर्ट। आत्ता मेरेन गोयात 113 इंच पावस, सरासरी परस 49% मायज। संवसारातले 70% वाघ भारतात एकूण 3925 वाघ, सरासरी 3682 वाघ, वर्सुकी वाढ 6.1%। भारतातलो टायगर रिझर्वाचो आंकडो वाडून जालो 54। जमनीवेल्या कसिनोकडच्यान सुमार 349 कोटी रुपयाची येणावळ येवपाची आसा म्हणून विजयान दिली माहिती। गोयात मान्यताय घेनासतना जायरात केल्ल्या श्रीलंकन कसिनो बेलियार्ड परवरे पुलिसांची कागाळ। आंध्र प्रदेशाचो 45 वर्सांचो नुस्त्याच्या बोटीवेलो कामगार वेळसाव लागसार सोंपलो, काळजाच्या आताकान मरण आयला आसूये म्हूण दुबाव। प्रधानमंत्री आवास येवजणे सकल आतामेरेन देशात 85 लाख पक्की घरां बांधल्यात, 118 मान्य। गोयात हे येवजणे सकल 3145 घरां। राजकी पंडित प्रशांत किशोर 2 ऑक्टोबराक राजकी पक्ष करता जाहीर, बिहाराची फुडली विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची घोषणा। दिल्ली कोचिंग सेंटरातल्या तळमजल्यावेले बुट्टेत 3 विद्यार्थी सोंपल्या उपरांत दिल्ली महानगरपालिकेक जाग, 13 कोचिंग सेंटरां सील, काय अतिक्रमणां मोडली। पंजाबात जम्मू जोधपूर एक्सप्रेस ट्रेन थांबयली, बॉम्ब आसा म्हूण कोणे म्हायती दिली म्हूण खंय थांबयली, सोद चालू। वंदे भारतात नॉनव्हेज जेवण दिले म्हूण जाणट्या पॅसेंजरान रेल्वे कर्मचाऱ्याचेर फांकुडले, कर्मचाऱ्याची माफी मागची म्हूण लोकांची मागणी। बीसीआय राज्य बार काउन्सिलांनी घेतिल्ली एनरोलमेंट फी एडवोकेट कायद्यान थारिल्ले मर्यादे परस चड आसूंक शकना, सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। मनु भाकर आणि सरबोज सिंगान पॅरिस ऑलिम्पिकात जोडले कांस्य पदक, 10 मीटर एअर पिस्तूल मिक्स टीमात जोडले पथक। एकाच ऑलिम्पिक एडिशनात 2 पदकां जोडपी मनु पयले भारतीय। फ्रांसाचे पॅरिसात ऑलिम्पिक सर्त चालू असताना टेलिकॉम कर्मचाऱ्यांच्या संपाक लागून टेलिकॉम लायनींचेर परिणाम।